एफिलिएटेड वेस्टर्न इंडिया शिपयार्डाचे वर्कर आयर परतून सड्यार जमा जाल्या। कित्याक आमचो इंडियेचो डिफेन्स मिनिस्टर मनोहर पर्रेकर हांगा सड्या जाहीर सभेक येवचो आसा। आयज लास्ट आमी जेन्ना आमची 8 म्हयन्याची सॅलरी दिवपाची आसली पेंडींग, तेन्ना 4 म्हयन्याची सॅलरी दिवन आमकां पावर मिनिस्टरान CMाक तसोच डिफेन्स मिनिस्टराक ताजें नांव वयर काडलेलें की ती 4 म्हयने सॅलरी ताणें दिल्या म्हणून। तर आयज आमी ताका सांगूंक रावल्या परतून आमची 6 म्हयन्याची सॅलरी ड्यू जाल्ली आसा आनी तूं आजून न्हिदलेलो आसा, दोळे धांपून कुड्डो जाल्लो आसा, कानां उगडून बेरो जाल्लो आसा जाल्यार ही आमची परिस्थिती परतून पळोवची ताणें 6 म्हयन्याची सॅलरी दिवंक। तशेंच तो आतां हालींच सांगूंक लागला आपल्यान पाकिस्तानाचेर सर्जिकल स्ट्रायक केल्या म्हणून। तर हे ऋषी अगरवाल जो वेस्टर्न इंडिया शिपयार्डाचो मालीक हाचेर सर्जिकल स्ट्रायक करूंक जायना, तेच्यान ताका हाडूंक जायना। आमचो एकूच डिमांड आसा पर्रेकराक लागीं, डिफेन्स मिनिस्टर लागीं, ताणें हे 6 म्हयन्याची सॅलरी आमकां बेगीनचे बेगीन दिवची, ना जाल्यार येता ते इलेक्शनाक आमी वेस्टर्नचे वर्कर सगळे सर्जिकल स्ट्रायक ह्या BJP सरकाराचेर करून दाखयतले आनी तांकां आमी रस्त्यार हाडून तांचो हेतू कितें आसा पळय तो आमकां काबार करतले BJP सरकाराचो।